पण हांव जेन्ना फर्स्ट टायम आफ्रिकेक गेलो डर्बना तेन्ना क्लायमेट थंड आशिल्लो आनी बरो आसलो, बॉडयेक सूट जाता असो आसलो. आनी म्हाका पयलीं खुबश्या रनर्सांनी सांगिल्लें हाताक प्रोटेक्शन घेवपाक जाय, ग्लोव्ज घालपाक जाय, परते टी शर्ट त्याच्या वयर जॅकेट अशें घालून तूं एक कानाक प्रोटेक्शन जाय. पूण म्हाका तशें व्हडलेशें फील जावना तरी आसा. हेंच्यांनी सांगलें म्हणून हांवें फर्स्ट टायम सिंगलेटीच्या वर टी शर्ट घातले, त्याच्या वर जॅकेट घातले, ती व्यवस्थित पूर्ण केली. पूण म्हाजें टार्गेट म्हणटा हांव एचीव करूंक शकलो ना. 11 वरां 17 मिनटांनी हांवें ती इंजुरी फ्री म्हणटा ती, ही म्हाका इंजुरी जाली ती बॅड लगान म्हणटा ती हांवें मागीर कंप्लीट केली. आनी म्हाका खूब खोशी भोगता. हांव 60+ एज कॅटेगरी आमच्या इंडियेक 5 रँक येयलो, तेची म्हाका खूब खोशी भोगता. जवळ 57 वर्सां आसतना 2016 सुमार हांवें रनिंग स्टार्ट केलें बेसिकली. अँड तेन्ना सावन हांव आज पर्यंत व्यवस्थीत विदावट इंजुरी फ्री धांवत आसा. आनी बेसिकली पयलो रन म्हजो 21 किलोमिटर जालो. तेजे नंतर हांव बरेचशे 42 किलोमिटरूय रन केल्या, बारीक 10 किलोमिटर अशे रन खूब केल्या. इंडियेभर कांय ना म्हणल्यार हांवें जवळ जवळ 100 मॅरेथॉन्स केल्या. आनी तुमी बी एक रनर, तुमकां खबर आसा हांवें 2 फावटी प्रोग्राम ही रेसय केला. अशें करून हांवें ती रेस कंप्लीट केली. आज जवळ जवळ 4 फावटी हांव कंटिन्युअसली ते टाटा अल्ट्राक वता. आनीक तेजे नंतर खारदुंगलाक हांवें 2 फावटी हांव पयलीं हाफ मॅरेथॉन आनी फूल मॅरेथॉन करून आयलो लेल म्हणटा हांगा. So this is running at a very higher altitude is a very challenging job. रेस आता जितली अल्ट्रा रन्स केल्या तितली भितर म्हाका कॉम्रेड्स ही रेस ही टायम वायज टफ लागली. लायक 12 वरांनी 90 किलोमिटर, लायक ते इलेवेशन आसा, चडटी देंवती काडपा जाय. सो थंय हांव आनी मदीं म्हाका प्रॉब्लम आयले रनिंग करता. सो म्हगे टायम थोडो वेस्ट जालो. सो एट 68 किलोमिटराचेर आय वॉज म्हाका तेणी मुखार वचपा दिल ना. सो लायक 5 कट ऑफ आशिल्लो तो, जाल्यार म्हगेलो 4th कट ऑफाचेर हांव हें जालें. सो एक मना ध्येय आशिल्लो म्हाका तें करपाक जाय कॉम्रेड्स एनी हाव. सो हांवें रोखडें मागीर नेक्स्ट इयरा तें रेजिस्टर केलें. आतां ह्या वर्सा 25